सुरुवात एक गीत घेऊया. A23 पेज नंबर 11. A23. Powiadam-ci sobie, ucidekam odi, nevarokakeli, ikut smoga fami, am-ci mora sontosta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाच्या बलिदानान किरीत भाशेन आमी देवाक दिन वाचून हे मिसाचें बलिदानान मागता. एंड्रुसन पॉल आब्रांशीस आपलो 21वो जल्माचो दीस समरमता. किरीत भाशेन ताका देवान आशिर्वादान बरो म्हूण किरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन ताचे खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया सोंपलेल्या मानुएल थॉमस डिसोसा हाका सासणाचो विसो दिवन सर्गींचें सूख फावो केल्या प्रभून ताचे खातीर मागुया. मागुया आमच्या गोंयचे खातीर. किरीत भाशेन आमच्या शेतकाऱ्यां पासत आमी मागुया. पावस बरोच पडटा, आपले शेत ते रोयतात. उदीक देवान तांकां ह्या आपले वावरांत फोड मेळूंक तांकां उदीक आनी उदीक पाव म्हूण तांचे खातीर मागतना जायते गोराबे ह्या पावसान सांपडल्यात, बुट्टीक सांपडल्यात. तांचोय आमी उगडास करून तांकांय आसरो मेळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्याची जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. भाग्योंत पावलू दुसरे चिटीन तिमोथाचे 4व्या स्वरान 7वे वडीन म्हणटा, शेवट पर्यान हांवें झुजचें आसा तें झूज हांव झुजलो, धांवची आसा ती वाट हांव धांवलो आनी हांवें बावाट सांबाळ्ळो. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्योंत पेद्रो आनी पावलू ह्या दोन दुतांची दोबाची परब समरमता. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक ह्या दोगूय भाग्योंतांची आमी परब दोन दुतांची परब समरमतना आमकां ते नमुणे एकल्यान जेजूचो पाटलाव केलो आनी खरेंच जेजूक ताणें नाकारलो, पूण परतून आपली चूक ओळखून जेजूशी परतून आयलो. एकल्यान जेजूक पिडापीड दिली आनी आपल्या जिवितान ओळखून घेवन जेजूक तो साक्षी जालो आनी मरो पर्यान आपूण जेजूक विस्वाशी रावलो. आमच्या जिवितान आमकांय जायते फावटी अशें जाता. तेन्ना आमी उदीक आनी उदीक ह्याच आमच्या सरवंडराक विस्वाशी रावन ताका गोबाय दिवंक ह्या मिसांत आमी मागतना जायते फावटी आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीधर आनी तुम सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
Krista kakuko, Krista kakuko, somya kakuko, somya kakuko, somya, somya, somya kakuko. Mój Madeva Kunsurgi, mój Madeva, Tachaista, Sonsa, mój Madeva Kunsurgi, mój Madev, Sarvespora, Deva, Sarvicharaya, Surpodvidar, Deva Bapa, Deva Bapa, mój Madeva Kunsurgi, mój Madev, আমি তুকা নমস্কার করতাম, আমি তুকা দিন वाचतां, तुझ्या तून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणतां. Somya Jesu Krista, Jesu Krista, Bapaच्या एकल्याच पुता, Somya Deva, Somya Deva, देवाची शेर्ये, देवाची शेर्ये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची घाकलूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगा, महिमा देवा कुंसर्गी, महिमा देवा देवा. महिमा देवा कुंसर्गी, महिमा देवा एकलो सुमो. महिमा देवा कुंसर्गी, महिमा देव एकलो सुईश्वर, एकलो सुमोर मेस. महिमा देवा कुंसर्गी, महिमा देवा. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सोर पदवीदा देवा बागयोन पेद्रो आनी पावलो तुझ्या धर्मदूतांची दोबाजीक बरोवप समोरमूक आमी आसून दोसांनी एकठांय जाल्या. तांच्या मुण्यारपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक बाबार्थाचें देणें तुवें तिका फावोस केले. तांची शिकवण आमी सदांच सर्वांच पाळूंक तूंच आमकां गोठाय दी. या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोड राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक
जुआंवाच्या भावाक ताणें तोर्सा दिन जिवेशी मारलो. हें जुदेवाक मानलें म्हूण पळयोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हें फूग नासलेल्या उंड्याचे परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोणकोनीत घालो आनी चौगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोनीत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सोबा ताचे पासत तांबो नासतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगा शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांखळींनी बांदलोलो आनी पारेदार बोणकोणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांखली भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुजो वांडो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजे आंगावले घाल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोंपण म्हूण तो चिंतालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखणाच्या दारवट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. परतून म्हणयात, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वळवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गूढ. ताच्या गोपांत आश्रो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. बागयोंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रित्या, हांव आतां भिजलेली पोली कसो आसां आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. तांची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलेलो शेकी म्हाका दवरलेलो तो आसा प्राणीकपणाचो मुकूट सोमी. सैतिवंत म्हूण सुविदार त्या दिसा म्हाका तो दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताज्या येण्याक
ओंतेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानान पूर्ण पुरगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नुस्त्यांतलो सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यान म्हाका सालामतीक पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sobresporan, soy, soy. Soy sobresporan, soy, soy. Soy sobresporan, soy sobresporan. Soy sobresporan, soy, soy. तूं कळो पानिया कोळपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेम कोणाच्या दारवोट्याचेर तिजेर जैत वरचें ना. Soy sobresporan, soy, soy. Soy sobresporan, soy, soy. Soy sobresporan, soy sobresporan. Soy sobresporan, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतूस जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदाता जुआंव, कोण कोण एलिशा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासांनूय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी हे खोडपार म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवोंटे तिचे जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावी दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मुगार बाबा भयणीनो, आज किरीत भाशेन द चर्चीस इन द ईस्ट एंड द वेस्ट आज बाग्योन पेद्रू आनी पावलू ह्या दोनूय धर्मदुतांची परब समोर उमता. आनी आमी घडीक आज दिसाचेच मीस करता, पूण हे इस्टरा भाशेन जागृणीचे मीस करतात. उगडास धरचो आख्खे आमी तर इस्टर्न चर्चीस हांकां तर नदर मारीत जाल्यार ही व्हड दोबाची एक परब ते आयचे दिसा समोर उमतात. कित्याक बाग्योन पेद्रू आनी पावलू हे दोन दूत आपल्या जिवितांत किरीत आमकां दोन पवित्र सभेचे व्हड नमुणे. एक दोगांयनी आपल्या जिवितांत जेजू खातीर आपलो भावार्थ तांणी खरें अखंडपणी सांबाळ्ळो. दोगांयनी आपूण जेजू खातीर रोग साक्षी कशें मेले. दोगांयनी जेजू खातीर ही त्याचें शुभ वर्तमान परगटूंक ते किरीत भाशेन आपलो जीव ताणें खर्चिलो. दोगांयनी बाबा भयणीनो जेजूक गोवाय दिली. एकल्यान बाबा भयणीनो किरीत भाशेन जेजूक लागीं आपूण ताचो पाटलावदार कसो, जेजून ताका पवित्र सभेचो वडील कसो नेमलो. आनी किरीत भाशेन पेद्रूक नेमता आसतना जेजून हें विचारलें, सिमांव जोनसाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो चड मोग करताय? आनी ताणें म्हणलें, वय सायबा,
हांव तुजो मोग करता. आनी जेसून ताका म्हणलें मोजी मेंढरां राख. कांय बरीं उतरां बाबांनो बरवंशाची आनी बाबार्थ्याची जेसून पेद्रूक दिली. आपलो बरवंसो ताका दिलो, आपलो सगलो भावार्थ ताचेर दवरलो, कित्याक पेद्रू आपली पुवी सभा चलयतलो म्हूण जेजूक बरवंसो आसलो. पूण तो अस्कोत म्हूण तो जाणा आसलो, कित्याक 3 पावटी पेद्रून जेजूक नाकारलेलो. 3 पावटी जेजूक आपूण वळखोच ना म्हूण ताणें बाबा भयणो आपल्या जिवा परस उदीक ताका ताणें नाकारलो. नाका लागून जेजू जाणा आसलो कितलो अस्कोत पेद्रू तो. नाका लागून ताणें म्हणलें तूं खोडप. बाबा भयणो ग्रेक आनी आरामीक भाशेन खोडप हें उतर बाबा भयणो किरीत भाशेन सूर जाता एक अकोंड भावार्थाक. आनी जेजू ताका म्हणटा तूं खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजी पोवी सभा बांदतलो. पोवी सभा आज ह्या खोडपार उबी आसा ती आमी जाणाव. पेद्रू आपल्या जिवितान खरेंच एक खोडप कसो उबो रावलो. सगल्या आडकुड्या मदें सगल्या आट्या बिट्या मदें ताणें जेजूक गवाय दिली. जेन्ना ताका बाबा भयणीनो मरण आयलें तेन्ना ताणें म्हणलें सोमया सारको मरूंक म्हाका फावो न्हय. म्हाका तुमी परतो करून तुमी म्हाका किरीत भाशेन मारचो, जिवेशी मारचो. कितली पिडापीड आपल्या जिवितान सोमया खातीर ताणें सोंसली. तशेंच बाबा भयणीनो आमी पावलूचेर नदर मारल्यार पावलू पयलो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक लागलो. कोणी तो नोकळो जालो. दामास्काचे वाटेर वेता आसतना जेन्ना जेजूक ताणें अणभवलो, कित्याक तूं म्हाका सोतायताय सावलू, हे जेजूक ताणें आपल्या जिवितान ओडकलो तेन्ना आपलें जिवीत सगळेंच नवसोल्लें. सोमया खातीर आपलें जिवीत ताणें करचिलें. आनी आयच्या तिमोथाच्या चिठींत आमी वाचतांव हांव शेवट पर्यंत बरें झुजलो. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवून काडली आनी हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. बाबा भयणीनो शेकी पर्यंत आमी प्रमाणीक कसो मुकूट सोमी तोच आमकां मुनसुबीदार कसो येतलो म्हूण ह्याच दोगूय दोनदुतांनी आपल्या जिवितान मानून घेतले. आयच्या दिसाक तुका आनी म्हाका हे नमुणे कशे पवित्र सभा दिता आसतना आमी देवाक दिनवासुया. तांच्या जिवितान तांणी खरेंच जेजूची गोवाय आमकां दिली. आनी हाका लागून आज आमचो भावार्थ आमकां उकोंड भावार्थ कसो मेळटा. आमचो भावार्थ उकोंड करूंक हे दोनदूत आमकां गोवाय दितात. आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक कोश्टा मदें आमी जिवंक हे नमुणे कशे आमकां जातात. आमचो भावार्थ सगल्या आट्या बिट्या मदें जेजूक गोवाय दिवंक हे दोगूय दोनदूत आमकां बाबा भयणो किरीत देख दितात. तो तांची कृपा आमकां घेवया आनी उदीक जेजूक पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत जियेतना आमी ताचे गोवाय जावंक दर दिसाक आमचेर येतल्या कोश्टांतल्यान, दर दिसाक आमचेर येतल्या आट्या बिट्यांतल्यान, दर दिसाक आमचो भावार्थ जेन्ना हलको पलको जाता तेन्ना गोवाय आमी जावंक उदीक जेजूक आमी भावार्थान ती रावंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड आयच्या दिसाक आनी दर दिसाक मागून घेवया. उबी रावया. किरीत भाशेन आमची भावार्थाची उच्चारणी करून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सरपदीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामावलो, आंकवार मरेतान सल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवें मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पांचवेचें भोगसणें, कुडीचें जिवन कोण सासण्याचें जिवीत. आमीन. पेटोवणे वेळार गीत घेवया.
C37, page number 44. C37. तुझ्या पोफी दोनामुखार बाबाई खोज ओनोधोबो Jesulir mo orgoduso Unia bitar lita konyo Doshi Jesu sove sogli Ir kolpat kibor kiduchi Goacho konyo obi utkache Temeavi Jesu che sadeavi Goacho konyo obi utkache Temeavi Jesu che sadeavi म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी उरले आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटूंक हाडल्यान त्या दाणा बरोबर बागेवन दोता पेद्रूची आनी पावलोची कोतकोतीत विणवणी तुजे मुखार पावो तिचे वरवीं खरी भोगतीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटांनी भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सोर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पोविहीत बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर कार्य आनी सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बोरीन काळजाच्या उमाड्यांनी तुज्या महाधर्मदूतांक वंदिता आमी पेद्रून बावार्द चाललो सगल्या वती पावलून त्याच बावार्दाची आमकां दिली समजणी पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वाशिणांतली घडलोली होवी सभा चलयली आनी चोरयली पावलू तुजो ताळो पोजांक आयकोसो केलो आनी सगल्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो वेगवेगळे तरेन आपापल्या पोण्या पोरी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठायली शेकी त्याच बाबार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम सोडलें दोगांयनी ह्या खातीर संवसार सगलो उलासा आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता आनी दुखता भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता Povit, 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 nagaraco sorvespodo. Solgani sovsamo na tuča vojboha, ucogi toka sojso. सर्वेस्पराचे नावी Kagaka soj, उत्सर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात
ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया Sumia Jesu ami haunakada Ani kakashi pekiyata Bitlefati tuvoi gwavaneso Ani tuche maraporgoda बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत येतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोवडी बापाक सिमांव आमचे आदारी बिस्पाक सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनव शिवोनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगितचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सोरपो द्वेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना दोन दिसाक जेजू खातीर मरूंक आनी जेजू खातीर गवाय दिवंक हे दोगूय बागेवन दोन दूत आमचे आयचे दिसाचे समोरवणेचे वावुरले आमचे दिसाक आमी दर दिसाक जेजूचे गवाय जावंक साक्षी दिवंक आमकां जेजून प्रार्थन शिकयलां तर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी म्हणटाना उदीक आमी गवाय जावंक कितें भाशेन आमकांय करपा मागयो सगलीं बरोबर आमचे बापा सर्गींच्या शे नांव पवित्र जावं शे रास आमकां शिकुश जशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपट्टो इनाम आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकांगूत आनी आमकां आतांनी फुडें दिवं नाका वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरायता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म धांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसका शिकुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी वस्त जेसू बावार्थान थी रावंक सगलें झूज झुसूंक आनी शेवट पर्यंत आमी हें झूज झुजताना आमचो बावार्थ ती धरूंक आमकां उलो मारता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी म्हाका पावना तुज्या काळजाच्या तळांत म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Gesù, ugras corinzana, tu so, alza, soto sano bota, kitlo, untos, hajir sano sana, puro, lados caen viron, bechakot mo. Gesù, tuja powitna sakye, modu, songit koi sorucna, tache, gordve, utor tornatlena, korche, dulob shiton mona, naum soche. Gesù, perché che glosto morbaso, ulo, ma anche glosto corvalo, tu ca, so anche glosto morto, bolo, turbok na koso, tu nazazo. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गवड्या बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कुडान रगत आमी सेवल्यान ह्या संस्काराच्या गोठायेन आनी बागेवन पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सभेच्या सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें वीज चल्या गवड्या खाल तुका विस्वाशी रावंक आमी आतां भास दिता आनी भास पाडूंक तुजी कृपा मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. नॅन्सी गामा ही आमची कातकिस्ट भयण दाबोले रावता तिचो घरकार लॉरेन्स लुकास कालच्या दिसा अंतरला ताचो इतीर केन्ना ते मागीर तुमकां आमी कळयतले कितें भाशेन ह्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायत. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज आमी शेवटाचे मागणें करचें न्हू. शेवटा गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21. Aikolia utraciał spada,
दारार मार आनी दारू घोट्टेले भावार्थान माग आनी तुका मेवतले